गोंयचे टॅक्सीवाले संपार गेले। फांतोडेर सावन टॅक्सी बंद दवरून संपार गेले। पेडण्यात 10 टॅक्सीवाल्यांक पुलिसांनी ताब्यांत घेतिल्ल्यान प्रकरण तापलें। उपरांत तांकां सोडले। गोंयचे टॅक्सीचे धंद्यांत सध्या भायल्यो मोठ्यो लॉबी आनी प्रायव्हेट एजन्सी घुसल्यात म्हूण टॅक्सीवाले काचाबोल जाल्यात। सोमारा फांतोडेर सावन सगळे टॅक्सीवाले संपार गेल्ले। बस स्टँड, रेल्वे आनी विमानतळार टुरिस्टांचे बरेच हाल जाले। सरकार लक्ष घालिना म्हूण टॅक्सीवाले संपार गेल्यात। सरकाराचे कांयच नियंत्रण ना। सरकारूच गोंयचो टॅक्सी बिझनेस काबार करपाक उठला म्हूण टॅक्सीवाल्यांचो आर्ग्युमेंट। पर्यटन मंत्र्या सावन मुख्यमंत्र्या मेरेन प्रस्न व्हरून जालो। सरकार कांयच उपाय काडिना म्हूण निमणे सोमारा फांतोड सावन टॅक्सीवाले संपार गेले। उत्तरेन सगळे टॅक्सीवाले रस्त्यार देंविल्ले। पेडण्यां रस्तो आडायिल्ल्यान 10 टॅक्सीवाल्यांक पुलिसांनी ताब्यांत घेतले। ताका लागून वातावरण तापलें। एंटायर कोस्टल बेल्ट आमचो पॅरलायज जाल्लो आहा। ट्युरिस्ट आर इनकन्विनियंट। हे एक्चुअली ट्युरिजम डिपार्टमेंट आनी डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हेंच्यांनी तेंकां काल नाल्यार पयर आपोवन तेंचे कडेन एक मिडिएशन करून तेंकां खंय तरी हे करपाक जाय आसलें की तुमी हे स्ट्रायक कॉल ऑफ करा, आमी वी विल सॉल्व युअर प्रॉब्लम। आमी गोंयचे गोंयकार भाव, आमी गोंयकार, आमकां धंदो करूंक कळटा। आमचेर कोण ते दुसरे हाडून हांगा चलोवपाक ही मेट्रो सिटी न्हू। गव्हर्मेंटा कडेन आमकां काय मागना आनी गव्हर्मेंटाचे आमकां कांयच नाकात। कित्याक ज्या मनशाक हांव म्हणटा दिवंक जायना तो म्हणजे आमच्या तोंडांतलो घास तरी काडटा। कित्याक काडटा? वास्कोय टॅक्सीवाले संपार गेले। विमानान आयिल्ले पॅसेंजरांक बरीच कास्तीक पडली। And it's like very hectic and it's not about us, it's about everyone who has come to Goa and has to go to their place by today. दिक्कत यही है कि जो हम यहाँ पे एंजॉय करने आए थे, स्टे करने आए थे और ये फालतू में हरासमेंट हो रही है। टॅक्सीवाल्यांचे संपाक लागून टुरिस्टांचे मात बरेच हाल जाले। प्रीपेड टॅक्सीवाले मात संपांतल्यान कडेक रावले। तेका लागून आमकां एक्सपिरियन्स आसा अशें भायल्यांक ही जी पार्टी आहा ती बेंगलोरची, आतां पार्टी येयल्या ती पुण्याची, अशें सगळे कडसून पार्टी येतले आनी आपलो बिझनेस सेटअप करतले आनी आमच्या पोटार आड येतले। तेका लागून आमी ओलाक विरोध करता, पूण हो बंद आहा आमी टॅक्सी पब्लीक सर्वीस आसल्या कारणान आमी हे गाडयो बंद दवरूंक शकना। पूण हेचो अर्थ असो न्हू की आमी सपोर्ट करना, आमी विरोध करता हेका, ओला कॅबाक विरोध करता आमी। टुरिस्ट बस स्टँडाचेर हुमकळे। गोंयान ओला कॅब चलता। टॅक्सीवाले म्हणटात असले एजन्सींनी गोंयचे टॅक्सीवाल्यांचे पोट चलपाक शकना। टॅक्सीवाल्यांच्या प्रस्नाचेर सरकारान योग्य उपाय काडचो अशी मागणी विरोधी पक्ष काँग्रेस, भाजपा आमदार विष्णू वाघ आनी शिवसेनेन केल्या। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। विरोधकांक पब्लिसिटी दितना मिडिया अक्कल वापरिना म्हणून मुख्यमंत्र्यान इन्सुलतार केल्ल्यान राजकारणी पत्रकार चाळवले। पर्रीकारान माफी मागची। शिक्षण पगार वयर काडपाचो कोणाकच अधिकार ना। ताचे मंत्री कितले शिकल्यात ते पर्रीकारान पयलीं पळोवचें अशें काँग्रेस म्हणटा। गुजान मुख्यमंत्र्याच्या विधानाचो खर निशेध केलो। पर्रीकारान हे विधाना खातीर पत्रकारांची माफी मागची अशी मागणी गुजान केल्या। पेड न्यूज कोण करता जाल्यार सिद्ध करचें, वगीच आरोप करचे न्ही अशें राष्ट्रवादी म्हणटा। पर्रीकाराक टिका सोंसना। विजय म्हणटा ही हुकूमशाय। तो गोयचे रिपोर्टराचे एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन चॅलेंज करता। आय चॅलेंज हिम, व्हॉट इज द एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ सम ऑफ युअर मिनिस्टर्स? Has he verified what is the educational qualification of some of the ministers who sit over there and rule over the officers who are much educated than what they are? Manohar Parrikar should immediately apologize to the public. पण म्हाका दिसता की अशा पद्दतीन उठसूट मिडियाचेर टिका टिप्पणी करप ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आसा। सरकार किंवा नेतृत्वान हे सदांच टिका ही मोठ्या दिलान म्हणटा तशी टिका सहन करूंक जाय। म्हाका दिसता आमी इतले ह्या विशयाचेर तांणी क्रिटिसिजम केला पाहिजे, ताजेर आमी इतले डिस्टर्ब जावपाची म्हाका अजिबात गरज दिसना। कारण कितें की सत्तेवेलो पॉलिटिशियन जेन्ना मिडिया विशीं वायट उलयता किंवा टिका करता, म्हाका दिसता मिडियाक ती बरी गजाल। हाउ कॅन ही मेक अ स्टेटमेंट बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा हू इज ऑल्सो होल्डिंग द होम मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो टू से दैट देयर इज पेड न्यूज? इफ ही कैनॉट प्रूव इट, he has all the investigation machinery with him. He has been uplifted by the media throughout his opposition career. Is he trying to tell the people of Goa that he was playing the media that time? एक म्हणल्यार पर्रीकारान हो जो आज हें जे रिएक्शन दिलां, हें रिएक्शन ताका 2 वर्सांत ताच्या व्ह्यूवान परिवर्तन जालां अशें दिसता। कित्याक हे मिडियेचो मॅक्झिमम बेनिफीट घेवपी म्हणटा तो पर्रीकारूच, आनी जे मनीस
रिपोर्टर आशिल्ले वो जे न्यूज एडिटर आशिल्ले वो जे मिडियाचे कोण आशिल्ले हे लोक तेच आहात 2 वर्सां पयलीं परिवर्तन जावचे पयलीं तेच मनीस आसा आनी आतांय तेच उरल्यात सो बदल कोणाचे भितर जाला बदल जाला व्हेरी क्लियरली चीफ मिनिस्टराचे परसेप्शनान आनी दिस इज कन्विनियंटली चेंज्ड इन ऑर्डर टू सूट हिज इंटरेस्ट. मुख्यमंत्री पर्रीकाराची भाषा वागणूक आणि चलणूक पळयल्यार लोकशाय ताच्या रक्तांत अजिबात ना अशी खर टिका भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे ज्येष्ठ फुडारी उदय भेंब्रेन प्रुडंटाच्या हेडॉनात उलयतना केली. माध्यम प्रश्नावली कमिटी काडटना पसून मुद्दम घुसपागोंदळ केलो आनी समितीचो निर्णय घेवपाचो अधिकारच काडलो असो आरोप भेंब्रेन केलो. मोठ्ठा मेरेन ताणचें न्ही असो सल्लोय भेंब्रेन पर्रीकाराक दिला. तुमकां कितें दिसता मनोहर पर्रीकर इज नॉट दॅट डेमोक्रेटीक इनफ की तुमकां इतलें सगळें आंदोलन करचें पडटा? म्हाका दिसता लोकशाय म्हणटा ती मनोहर पर्रीकार नांवाच्या मनशाच्या रक्तांत अजिबात ना. हे कोंत आसूं आपल्याचेर पण तितले आपल्याक तांचे कोंत ना म्हणून. म्हाका दिसता फाटल्या इलेक्शनाचे पयलीं काँग्रेसच्या फुडाऱ्यांकूय हेंच दिसतालें. तुमकां कितें दिसता विश्वासघात केलो काय वापरून घेतले? म्हाका दिसता विश्वासघात केलो. ती कमिटी आमकां सुरवातीक सांगता आसतना एडवायजरी कमिटी आसतली म्हणिल्ली पूण मागीर जेन्ना राजपत्रांत छापून आयली ती कन्सल्टेटीव कमिटी जाली. मुख्यमंत्री अध्यक्ष आनी मुख्यमंत्री पयल्याच दिसा येवन स्पश्ट करता की पळयात हांगा निर्णय जावचो ना. खंय तरी तुमी जेन्ना हाजो इशू करतात थंय तरी ताजें परिवर्तन जें आसा तें कम्युनल डिसहार्मनी भितर जातलें. तुमकां हो भंय दिसना? ग्रँट तूं मायनॉरिटीक दी किंवा मेजॉरिटीक दी आमकां मान्य ना. मनोहर पर्रीकाराक जर एका वाक्या भितर एडवायस दिवपाक आलो कितें दितले? मोडपाची परिस्थिती यो म्हणसर कोणेच ताणचें न्हय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसर.